वादळा उपरांत 4 दिसांनी दिवचल तालुक्याचो लायट आणि उदकाचो प्रश्न सुटला। सत्तरीतल्या केरी आणि हेर कांय वाठारांनी मात अजून लायट आणि उदक सारकें ना। बुधवारा मेरेन प्रश्न सुट्टलो अशें वीज खात्याच्या एईन प्रुडंटाक उलोवन दाखयला। शुक्रारा ह्या दोनूय तालुक्यांनी चक्रीवादळ आयिल्लें। लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान लायटीचे यो वच चालूच आसा। उदकाची वेवस्था जावची म्हणून उदका पुरवण खात्यान तात्पुरते जनरेटर बसयल्यात। वादळा उपरांत सत्तरी आणि दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी फाटले 4-5 दीस लायट आणि उदकाचो प्रस्न उप्राशिल्लो। मंगळार मेरेन दिवचल वाठारांतली परिस्थिती कशी तरी जाग्यार आयली। सत्तरीत केरी वाठारांत लायट सारकी ना। लायट नाशिल्ल्यान उदकय ना। हो प्रस्न बुधवार मेरेन सुट्टलो अशें वीज खात्याचो एई सांगता। टोटल आमचे कितले पोल पडलेले ना, अराउंड 9 मीटर 32 आणि 8.5 मीटर 51 83 पोल हे आले। तातूंचे आम्ही आता हाय टेन्शन लाईनीचे 20 आसले पळय ते आम्ही ऑलरेडी इरेक्ट करून चालू केलेले आहे। आणि आता ट्रान्सफॉर्मर सेंटर बारके बारके आहा पळय ते अराउंड आम्ही 30 इरेक्ट केल्या। भितुले ओके झाले। सत्तरीन हाय टेन्शन लाईन रिस्टोर झाल्या, लो टेन्शन कितें तरी काम चालू आहा। आमचे म्हाका दिसता फाल्यां मेरेन जावंक शकता। लायट आणि उदक नाशिल्ल्यान फाटले 4-5 दीस जाले लोकांचे बरेच हाल चल्ल्यात। उदकाचो प्रस्न तात्पुरतो सुटचो म्हणून उदका पुरवण खात्यान पंपाचेर जनरेटर बसयल्यात। सत्तरी ऑलमोस्ट साल जाला है। आम्ही जनरेटर भी बसयला केरी। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द वॉटर सप्लाय। yesterday except Keri it was improved. Okay. So today we are installing generators. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मोपा विमानतळाचेर भूमिका घेवंक रवी सध्या फाटी फुडें जाता। तो म्हणटा पयलीं लोकांकडेन उलयता आनी मागीर थारायता। काँग्रेसीनूय जाहीरनाम्यांत मोपाचेर कसलीच अधिकृत भूमिका घेतिल्ली ना। रवी म्हणटा ताका जाहीरनामो ना। जॉन म्हणटा वेबसायटीर आसा। रवीक ड्रग्साचेर विचारलें तेन्ना मातशें कोंत्र गेलें। तो म्हणटा दर्या देगांनी ड्रग्साचो धंदो तेजीत चल्ला, नाजाल्यार बीजेपीचे मंत्री आमदाराक विचारात। आनी हांवें पयलीं वचून सांगलां की नॉर्थ गोंयच्या लोकांक विश्वासान घेवन बाबा तुमकां एअरपोर्टा संबंदी कितें करपाचें आसा तशी भुमिका हांव घेतां। आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट्स ऑन दिस हीज रिमार्क्स। तशें तो हांवें सीबीआयक दिला तो इश्यू ना। ड्रग्साचें एक्शन घेवपाक जाय कडक। वी वील टेक इवन नो वी वील टेक स्ट्रिक्ट विथ आय डिमांड इवन आय डिमांड to take strict action. Let the thing Parrikar take action against all the who are the MLAs of this thing Mandre, who is the MLA of Sioli, who is the MLA of Kalangut. That is our Congress MLA. Now manifesto copy magame hona azun. Manifesto is on the website. We don't distribute to anybody. The moment Ravi Babu open his laptop and press the AICC site, he get the manifesto on the laptop. When I was very clear as the party president, I said the only airport in Goa is the WM airport and that will remain here for posterity. दिवचले मुळगांवां देवी केळबायचो मंगळारा कौल जालो। सोमारा मयेची फामाद माल्यांची जात्रा जाली। सोमारा रातची मया सावन केळबायची पेट परत मुळगांव हाडली। पेट मया सावन भायर सरता आनी मया माले पेटयतात। ताका लागून केळबायचे जात्रेक माल्यांची जात्रा म्हणटात। देवीचो आशिर्वाद घेवंक गोंयभरच्यान लोक मुळगांवां पावले। मंगळारा देवीचो कौल जालो। शिरगावकार मुळगावाचा ह्यांचा कौल असेल। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।